खुरीस आनी कुर्साचें मरण जुदेवांक हे कुर्साचें मरण कशें नलिसायचें जावन आसलें गे तेंच कुर्साचें मरण वा ही अपराध्यांक जिवची शिक्षा दुसऱ्या प्रदेशांनी कशी आसली आनी कशें हे मरण एक व्हडली शिक्षा नालिसाय जावन आसली ह्या विशयांत आमी आयकुया. कुर्साच्या मरणाची शिक्षा केवळ जेजूच्या काळार मात्र न्ही, रोमाघरामध्ये मात्र न्ही, चरित्रेन जायते कडेन कुर्साच्या मरणाची शिक्षा दिवची आमकां वाचूंक मेळटा. कुर्सार बांदून वा खिळावन साबार जाणांक ही शिक्षा दिताले. थोड्या फावटी अप्रूप थोड्या देशांनी ही शिक्षा फावो जाताली. साक्षी लिपोवन दवरूंक वा उरिल्ल्यांनी तसल्या कामांक मेतेर जायनातले बरी ही शिक्षा थोड्यांक ते दिताले. ही शिक्षा गुलामाक, सोरांक, दुस्मानाक, देशद्रोहीक, दर्या लुटकारांक ही शिक्षा फावो जाताली. थोड्या देशांनी ही शिक्षा जारी आसली. जपानांत आमी पळयता 25 वर्सांच्या एका व्यक्तीन आपल्या धनियाच्या नौकराक सोरत आसतना ताका जिवीशी मारिल्ल्याक ताका ही शिक्षा फावो जाली म्हूण आमकां ह्या गणिता मुखांतर आमकां कळीत जाता. तितले मात्र न्ही, बर्मा देशांत थंयसर ही शिक्षा प्रमुख जावन आसली. ह्या विशीं फेलिक्स कॅरी म्हणलो मिशनरी अशें सांगता, 4 वा 5 जाणां व्यक्तीक कुर्सार बांदून वा खिळावन सुरवेर ताची जीब, कान, पोट चिरून सवकास त्या व्यक्तीन वळवळून मरण भोगचेत आसली शिक्षा प्रत्येक रितीन त्या काळार त्या व्यक्तींक लागताली. 6 वा 7 जाणांक रुखार बांदून तांचे ते दोळे खोंकून सवकास तांणी मरणाचो अनुभव सोडचो ही शिक्षा तांकां लाभताली. साबार जाणांक बांदून दवरताले आनी जें कितें तांकां गरजेचें तांच्या आशे प्रकार तांकां काण दिवन आनी सवकास तांचे हात पाय कुसून वचून ही कठिनायेची शिक्षा क्रूर रितीन ही शिक्षा तांकां फावो जातली. तशें म्हळ्यार केवळ जेजूच्या काळार मात्र न्ही, चरित्रेन विविध देशांनी विविध जाग्यांनी जेजू कुर्सार शिक्षा दिवची जावंक पुरो बांदून वा खिळावन वा विविध क्रूर रितीन शिक्षा त्या काळार दिवची आमकां विविध चरित्रेन विविध बुकांत पळोवंक मेळटा.